from A30. Ulasani sorves poragvakana sogramurshano devagayon kora. Ulasani sorves poragvakana sogramurshano devagayon kora. Sorves porachi sevakora. Anandantachi motikora. Sodgidanga vulgavul vitor sora. Sonto sariya devamuka. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. बाबा भयणीनो, आयज आमी बागेंत मिंगेल, गाब्रियल आनी राफायल ह्या महान देवदूतांची परब करता. देवदूत देवाची रचना, देवा सरशी ते आसता, देवाक रूप ते पळयता आनी हेच देवदूत संदेशकार जाता. म्हणटच दर एका हो देवदूत आमी तांचो उगडास करता. मिसाचे भेटेंत सत मानता म्हणटना जावं हेर मागण्यांनी ह्या देवदूताचो आमी उगडास करता. पवित्र पुस्तक आमकां ह्या देवदूतां बाबतींत जायतें सांगता. पवित्र पुस्तक सुरू जाता थंय जेनेसीस हांगा तान निम्न पर्यान प्रकाशनेचें पुस्तक पर्यान आमकां हें मेळटा. बाबडीनो, ह्या देवदूतान आमकां संदेश पाठयता पळय तो देवदूत आमकां एके भाशेन देव कोणतो उक्तो करता. हो आमकां देवा सरशी आमची मागणी तांचे बरोबर पावता. जेन्ना आमी असली ही सेवा असलो सेवा धर्म चलयता तेन्ना आमचो सेवा धर्म पोडवी आसा घाता आमी देवाक उबारता. तर हे देवदूत जे भाशेन संदेशकार मॅसेंजर्स जाले, आमी देवाचो संदेश परगटूंक वावरूया. निमिसाची पेटेक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचें एकामेकाचें बॉक्स थोडें मागुया. हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो ज्ञान चालू सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालू वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासाक वाद्या सुदार संतवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सगळे देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या लया सोपदुदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुजे तर वैभवाचो आमी तुका वाखाणटा. सुम्याचे क्रिस्ता बापाच्या याचपुता, सुम्या देवा देवाची शिशी, तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे.
कित्याक पवित्र तुझ्या संगती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच सोपोवीत एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मुनियाळपण तुवें संपूर्ण मांदा बोडीन थारायलें. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. डेनियल प्रोवद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां मांडून दवरलीं आनी काल युगा आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचेर न्हेसपा आवरण हिमा पर्यान धवें. ताची तकलेचे केंस मेंढराच्या लुवा इतले नितोळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या सारकीं. ताचे मुखार एक उज्याची नोट व्हांवताली. हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गीच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काल युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरजाचे राष्ट्राचे आनी भाशेचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे सम्राजाचे केन्नाच निसंतन जावचें ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी. सप्ता परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीस गोठ केलें. म्हाका दिरान भरलोय. जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले. खरीच वर्ती सर्वेस्पराची मोहिमा. जबाब. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सगळे ताचे दोलबारानो ताची कुशी पालतल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची वखाणी करात. सर्वेस्पराक जय.
सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांव परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या जेजून नातानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, हो पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भासकळपण ना. नातानायलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानायलान ताका परतीपाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा हांवें देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्याहून व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चोडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबडीलो, मोबायल संवसारांत येवच्या आदीं आमी जाणा लोक चिटी बरयताले. आदल्या काळार कांय पावटी राज आसले ते एका राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यान संदेश पाठयताले जाल्यार कांय पावटी पारवो धाडटाले. वो कसली गरजेवंत खबर आनी रोखडीच पावूंक जाय जाल्यार टॅलिग्राम करताले. आनी कोण धाडटलो आनी जाका कडेन धाडटलो केन्ना पावतलो काय चिंतालो आनी धाडल्या ती खबर जाका धाडलेली तो केन्ना ही खबर मेळटली हें चिंताले. आनी हे भाशेन हो संदेश पाठयतना हे संदेश येतलो म्हणून उमेदीन रावताले. हो टॅलिग्राम धाडटा तेन्ना कांय पावटी कसली बरी खबर येताली, वो कांय पावटी तितली बरी न्हय. कोण मेला जाल्यार वो कोणाकूय टॅलिग्राम धाडटाले विश करपाक काजाराची बरी खबर. आनी हे भाशेन हो संदेश धाडटालो तुवें संदेशकार आसतालोच, घडी तो पोस्टमॅन जायत. आयज आमी उगडास करता देवदूतांचो, तेवूय जावन आसा संदेशकार. आनी ते संदेश दिता तो बापा कडचो जेजू मुखार ते आसा म्हणटच तो संदेश देवा कडचो आमकां पावता. हो संदेश घेवन आमकांय संदेशकार जावंक तांकां एके भाशेन पळोवन आमच्यान म्हूण येता. आंच बडवे हे कसले आसता काय हो एक प्रश्न. आदले चितारपी कलाकार ताणें तांकां पाकटे काडलेले, पूण आमी नकळो, कित्याक आंच बडव्यांक आमी बोटांनी दाखोवंक जायना वो हातांनी सांसपूंक जायना. पूण आमी जाणा ते आसा म्हूण. जे भाशेन आमी स्वास घेता आमी जाणा स्वास आसा, पूण आमच्यांनी स्वास हो पितारूंक जायना, हातांनी बोटांनी दाखोवंक जायना. ते भाशेन हे बडवे आसा म्हणून आमी स्वत मानता आनी ते देवा मुखार सदांच जयजयकार करता म्हणून आमकां खात्री आसा. पूण एक खबर आमकां दरेकल्याक आमी असले संदेशकार जावंक. आमी संदेशकार जाता तेन्ना कसलो संदेश आमी दुसऱ्यांक पाठयतले. गाब्रियल दुतान आंकवार एक बरी खबर पाठयली. आमी कसले संदेशकार जाता जाय. कांय पावटी आमी मॅसेज धाडटा, आमच्या मोबायलाचेर मॅसेंजर म्हणून आसा, मॅसेज धाडटा, मॅसेजीस धाडटा. कसलो संदेशकार आमी जाता. वो कांय पावटी आमी उतरांनी संदेश दिता, कसलो संदेशकार मॅसेंजर आमी जाता. पावटी बऱ्या उतरांची, देवाच्या उतरांची आनी देवाकूच दाखयतले संदेशकार आमी जावंक गावया. मागुया आमच्या हे बडवे आसा जे भाशेन ते संदेश परगटायता, आमचोय संदेश बरो जावंक, दुसऱ्यांक उमेदीचो जावंक, दुसऱ्यांक एके भाशेन वयर काडटलो.
असलो संदेश करा आमी दरे कडेन जावंक पावया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका पेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका पेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्पर मानून घेवन. प्रार्थया. महिमेवंत देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मा वाखाणणेचो योन आमी तुका समर्पिता. देवदूतांच्या मुनियारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी पोरमोळीत दुपावरी तुजे मुखार सदांच सोडूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सवेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैवश्य आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान सासनाच्या देवा सर्व कडेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी मान देवदूतांक वाखाणटना तुजीच महिमा आमी वाखाणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजे महिमेंत संतोस्ता वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दळपार तांच्या सांगाता तुका पोरणी पाठ करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसळगी तुका सय सय. सवेस्पराची नांवी येता तुका सय. उसळगी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्यानी सासणेक कोराडाचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदकात घेवन बावडताचो कूट परगटुया. सोनिया जेसू आमी ओवणो खाताव आनी त्रास इतले पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेलच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका पुरती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत तुमकां मोल पडोवंक फावो कर. आमी उगडास करता जुजे निकोलास रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्याची काकूत कर. आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता तुजो आशिर्वाद आयज जम दीस पाळटल्या रोजारिया डिसुजा हेचेर घाल म्हूण आमी मागता. तेच बरोबर रॉबर्ट रॉड्रिगीस आपलो वाडदीस मनयता ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती बागेन धर्मगुतान सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सब पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. देवदूताच्या देण्या खातीर दिनवासची काळजान बापाक उलो करून आमच्या बापा आमी म्हणय. आमचे बापा सर्वीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज नामकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशनांत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुवागी. सोम्या तुवें म्हाजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. भोव मोगाळ बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गोठायेन सर्गीच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुझे दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सद्बुद्धा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुपकार. ताणेचो T9. Argandita tuka sahibini Deva maisu lohokini Bodo vyanchi rahani tunge Ama papya sheratini Bodo vyanchi rahani tunge Ama papya sheratini Tu komolge Davidace Mondir bo povitr trit vece Bandar mai kahaklutice Suk somes podviam boktace Bandar mai kahaklutice Suk somes podviam boktace